काय अशें आज काँग्रेस पार्टीचे लिडर हिंग तर पावपा जाल्यार खूब कारण कित्याक हे इलिगल काम चलता म्हूण ते हिंग येयले तर लिगल तर काम आसलेलें लिगल तर कोण कोतालो जाल्यार हिंग ते पावचे नासले आनी आमी तर हिंगा जमले ते लिगल इलिगल कोताय म्हूण म्हजो पाय सेपाय आजो हे गांवचो जेन्ना पयले आमी सगळे आमचो धंदो नुस्तें मारपाचो आनी हे पोंयत नुस्तें मारून आमचे पाय सेपाय आमकां पोशीत म्हणजे आमकां रिल्युशन आमकां आहा ते हे पोंयचे वयल्यान आमकां वयर काडले आज हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना ही पोंयचें उदक वेर्ना पुलीस स्टेशन आहा थिंगा कुणसुवा नागवा आनी हे आरोसी ते सायडीसून उदक हे हितूंतल्यान सामकें दोयरा वयता पावसा तेंपाक आनी ही पोंय पळय म्हणटा ती रिवर सालाचो हांटो आनी ही 25 मिटर डीप आसलेली आयज तेणी पुरोयन गायल्या त्या आडीन बांद गायला ह्या आडीन बांद गायला एक तर 2 वरां पावस पडत जाल्यार तें इतलें उदक हे तें बंद जातलें आनी आख्खी शेतां कुसोंक येतलीं लोकांय रोयल्याची पिड्यार जातली ह्या आडीन ते आतां आपल्याक काम करपाक जाय म्हूण इल्लेंशें उदक पंपान काडटाय काम करपाक तेंको हांवें विचारलें आतां तुमी हें कितू तें उरतलें तें म्हणटा सांगूं जायना 2 म्हयने रोवन 3 म्हयने रोवन जेन्ना 2-3 म्हयने तर हें उरतलें जाल्यार तो पावस पडटलो वो पावस वयतलो हें जबाब कोण दितलो हे जबाब दिवपा जाय आमकां एनवायरमेंट मिनिस्टरान दिवपाचो आनी हे पुर्तुगेज टायमार जी ही रेल्वे पळय कोता तेन्ना लोकांनी ह्या भाडकरांनी ओवरऑल तांकां दिलोलो आमकां गरज म्हणजे रेल्वेची कित्याक बोटींनी माल येतालो आनी तो माल वास्को देंवतालो आनी तो हिंगा गुदाळान वयतालो सावंडा मडगांवां काल्या आनी थिंगसून मागीर तो मार्किना सप्लाय जातालो आनी तेन्ना इतलीशी एक रेल्वे वचपाक हें तेणें प्रोविजन दवरलें उदक वचपाक जायते कडेन रेल्वेचें क्रॉसींग उदक वचपाक हें प्रोविजन दवरलेलें ते रेल्वे करता तेन्ना पुर्तुगेजान आज हे दुसरी रेल्वे हाडूं सोदताय आनी हें सगळें प्रोविजन दवरलो आहा तेचो पुरोवन मॅश करून आज हें बंद केलां आज आमकां नुस्तें मारपाचें नुस्तेकारांक आज पोटां मारल्याय तेणी आज आमचे हिंगा आतां कितें ते 3000 सुमार लोक आहा तो 3000 लोक सकाळी दाण्यार म्हणटा तो हे पयलींचेर जियेतालो ते आज ते आमगेलें लायव्हलीहूड तेणें काडून गेलो वयल्यान शेतां आहाय म्हाका शेतांय आहाय हांव शेतकारूय वयल्यान तेणें बंद केलां वयल्यान तर आतां हाल्यान तर सांजे तर हाल्यान पावस पडलो जाल्यार ती सगळीं शेतां उदक थिंग ब्लॉक जातलें आनी तें पुरतलें आमी बरे भाशेन येता बरे भाशेन आयज सगळे टीम येयले आमी बरे भाशेन येयले ते पळोवपा येयले आनी ते आतां आमी आतां थिंगा व्हिडियो करताय व्हिडियो करून सगळे कोण येयले ते चोयतात आनी हाले इन्सिडंट करतले तेच हे जसी फोटले ते ट्रक फोटले आनी आमचेर तेच फोटले आनी मागीर ह्या लोकांचे हे करून आनी ते व्हिडियो दाखोवन ते केसीस घालताय आमचेर आज रेल्वे पुलीस येयले आमगे गांवचे पुलीस येयले वेर्ना पुलीस येयले आनी पुलीस कितें करले मागीर FIR कोताय म्हणजे आमकां उलोवपाक ते दिनाय आमचे ताळ वयर काडपाक दिनाय आमचे कितें सांगलें तें मागणें आयकनाय हांव मागतां प्रमोद सावंता कडेन एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन हें जेन्ना ते पळय की आमकां लोकां पोटां मारून पळय हें पळय रेल्वेक काम करूंक दिलां तें ताबडतोब बंद करचें दुसरें ते कडेन विचारलें तो सांगता खंय कितें काम करपा जाय कितें पिलार घालपा जाय कितें करपा जाय ते कोण विचारलें तें काम करता ते कडेन तूं केन्ना पणजी गेला तो म्हणटा आपूण पणजी पावलो ना कितें हांव तांकां सांगूंक सोदतां पणजे हिंगा आमगेले जुवारी रिवरांत फकत 3 ब्रिज आहा एक रेल्वेची वयर आहा बरी आहा हिंगा आहा हिंगा हेजी 2 आहाय मांडोवी कितलो ब्रिज आहाय सपारा कितलो ब्रिज आहाय आनी ह्यो ब्रिज हे भाशेन बंद करून तेणें काम केलें ना ब्रिज बांदलो न्हय जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आपलो फायदो चोयन लोकां मारता आनी लोकां मारलो लोक विचारून गेल्यार पुलीस प्रोटेक्शन तांकां दिता आनी आमकां त्रास कोताय आमचे केस फायल कोताय लोकांचेर म्हणून हांव ताबडतोब मारता सरकारा कडेन हे ते बीन ताबडतोब हें बंद करचें आनी ताबडतोब 1-2 दिसां मदें 3 दिसां मदें ओपन करचें नाजाल्यार ही चळवळ आमी फुडें वतले आमी ही चळवळ कायद्या प्रमाणे वतले आनी लक्षाक दिवन आमी रस्त्यार येतले एक्शन जे केलां आमचे वेलसांव गांवांत ही जे हेजेर पंचायतीची स्टॉप वर्क नोटीस आसा आतां आमचो सरकार सांगता की पंचायत इज अ लोकल बॉडी हायेस्ट बॉडी इन द विलेज पूण आमचे पंची आसा
सरपंचान स्टॉप वर्क नोटीस धाडूनय बी हें काम चालू ना, पूण दे आर गेटींग द पुलीस प्रोटेक्शन आनी आज काम चालू आसा. हे आय कम फ्रॉम अ फिशींग कम्युनिटी. आमचो बाब आग्नेलूय आसा, जे केन्ना हांव वेलसाकारांक सांगता, वी आर ऑल्सो, हांवूय एक हांगा एक्स प्रेसिडेंट कुडबण जेटीर आहलो. केन्नाच हांव वेलसाकार आमच्या फिशरमॅना बरोबर केन्ना आमकां आज उलो मारलो आमी हांगा पावल्या. आनी आय वॉन्ट टू एश्युअर आमचे खारवी भावांक केन्नाच आमचो आदार म्हजो की पार्टीचो केन्नाच तुमकां केन्नाच हांव सदांच तुमचे बरो आसतलो. आनी एज अ काँग्रेस पार्टी एज अ सावथ डिस्ट्रिक्ट तशेंच आमचे बाब अमित पाटकरान सांगला, तशेंच कॅप्टन बाबान काँग्रेस पार्टी आमच्या बारीक समाजा बरोबर सदांच आसतली. म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा येवन हाची जाप दिवपाची गरज आहा. कित्याक हो पळय कोळसो जो पळय वता, हो कोणाचो वता? हो कोळसो अडानीचो वता. आनी त्रास कोणाक करता हे? आज जे हांगाचे जे लोकल स्थानीक ह्या जाग्याचे जे पळय ओनर आहा पळय तांकां त्रास करता. आनी सरप्रायझींग म्हणल्यार आमी हांगा आज बेश्टे इन्स्पेक्शना म्हूण आयिल्ले, ताणें आपयला म्हूण पुलीस प्रोटेक्शन पळय कितलें आहा तें. अरे म्हणल्यार हे सरकार पुलीस आपली यंत्रणा दिवन इलिगली करपाक सपोर्ट करता. त्यांनी कसलेंच परमिशन घेतलें ना. आनी परमिशन सुद्दां घेतला जाल्यार हांव विचारतां एनवायरमेंट मिनिस्टराक की आज खंयच्या कायद्या अंडर, खंयच्या एक्टा अंडर नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर आडोवपाचे कायद्यान खंयचे बसते ताणें सांगचें. ना जाल्यार तांचेर पयलीं केस करची आनी तांकां भितर उडोवचें. अरे नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर दीस इज एनवायरमेंटाचे डिजास्टर मरे, एनवायरमेंटाचेर अत्याचार चल्ला. सो म्हाका दिसता दीस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट अँड द फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. तुमी पळयलां आसतलें गोंयभर आज ज्या हिशोबान तांणी उजो लायलो, ते जागे उरले तेय काबार करपाक सोदतात. हांगा लोकांचे लँड एक्विजिशन करना आसतना जबरदस्ती गोवा पुलिसाचें प्रोटेक्शन घेवन हे इल्लिगली काम चालू आहा. गोवा पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिता माती घालून नॅचरल कोर्स ऑफ वॉटर आडोवपाक. मागीर चल्ला कितें? म्हळ्यार हो प्रमोद सावंत सरकार हाज्या फाटल्यान आसचो जालो. होम मिनिस्टर जर आपली पुलीस यंत्रणा दिता इल्लिगल करपाक, मागीर आनी उरला कितें? तांचे प्रश्न आमी आयकून घेतल्यात आनी दे हॅव आस्क्ड की तांणी सगळे प्रयत्न करून पळयले. लोक सुद्दां रस्त्यार आयले. उलटे लोक जर तर येवन हांगा जे अन्याय चल्ला, जो इलिगलिटी चल्ला, पुलीस तांचेर केसी करतात. सो दे हॅव रिक्वेस्टेड की दे वॉन्ट टू अप्रोच द लॉ ऑफ कोर्ट. आनी हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की काँग्रेस पक्ष तांच्या फाटल्यान रावतलो आनी तांकां लिगली कितें सपोर्ट जाय दॅट वी वील एक्सटेंड आवर सपोर्ट. सर एज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन खंय तरी सदांच हो मुद्दो घेवन लोकां बरोबर रावल्यात. आमच्या इलेक्शन मॅनिफेस्टोन हे डबल ट्रॅकिंगाचे आमी क्लियर कट मेन्शन केल्ले. आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जेन्ना गोंयान आयिल्ले तांणी जाहीर सभेन सांगलां की आमी गोवा कोल हब जावपाक दिवचे ना. हे जे असेंब्ली सेशन आसा आतां तांचे सगळे आमी गाराणे आयकून घेतल्या. आय वील ब्रीफ द लिडर ऑफ ऑपोजिशन अँड आय वील आस्क हिम टू टेक अप दीस इशू इन द असेंब्ली अँड आस्क द चीफ मिनिस्टर अँड द एनवायरमेंट मिनिस्टर. कित्याक हातून एनवायरमेंटूय डॅमेज जाता. अरे एका सुवातेर तुमी लोकांचे इल्लिगल जागे हडप केले विदाउट लँड एक्विजिशन आनी थंय तुमी इल्लिगल फिलिंग करता. दुसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट इज तुमी आज एनवायरमेंट डॅमेज करता मरे. ताजेर हे सरकार कित्याक उलयना? डबल ट्रॅकिंग रेल्वे सेंट्रल गव्हर्मेंट मरे. अरे पूण न्हंयो आनी पोय कोणाच्यो आमच्यो, ताजेर नुस्तेकार डिपेंडंट आहा. आज आतां ते नुस्तेकार आमकां सांगताले की आपले पोट म्हणटा तो हातून जे पळय नुस्तें जाता तें आमी नुस्तें काडून ताजेर पोट जगता म्हूण. तो म्हणटा आज हें बंद केलें तें नुस्तेंय गेलें. सो हाज्या वयल्यान हो सरकार गोंयकाराच्या पोटाचेर सुद्दां येता. आमचो बाब सावियो डिसिल्वा हू इज द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ही इज ऑल्सो इन टू दीस फिशींग बिजनेस. सो तो तांकां आतां डिस्कस करतालो. सो वी सी आज प्रॉब्लम असो आहा की हे 33% सरकार हे गोंयकारां पासत ना आनी ह्या देशाच्या लोकां पासत ना. म्हाका दिसता ज्या हिशोबान राहुल गांधीचेर जो तांणी आज तांकां डिस्क्वॉलिफाय केला, हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की कोणीय जर आज आवाज उठयत जाल्यार ताका आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. अडानीचे आनी मोदीचे रिलेशन विचारले ताका कडल्यान उडयलो. अडानी हातून इन्वॉल्व आहा. ह्या डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रोजेक्टान अडानीचो हात आसा. ताका लागून गोंयचे सरकार, गोंयचो मुख्यमंत्री उलयना. नाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आनी ते एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगचें की हे एनवायरमेंट डॅमेज जाता, ताका जबाबदार कोण?
कित्याक हे आमचे मरे, हे नुस्तेकार, हे भाव आमचे, गोंयकार ते, तांचे पोट ताजेर चलता. सर आयज एज अ काँग्रेस पक्ष मोरल सपोर्ट हो तांच्या बरोबर आसा. तांकां कितें समज जर हेल्प जाय पडली लिगली, बिकॉज ती आपलो म्हणल्यार दे वर एक्सप्रेसींग की आमी आमी नुस्तेकार बाबडे, ही नुस्तें विकून ताजेर आमचें पोट चलता. सो आमी आमच्या पद्दतीन जसो जाता तशें आमी रस्त्यार आयले, हडताल केले, पूण हे सरकार जें आसा पळय तें गोंयकारां पसरता, आमकां काडटा आनी भितर उडयता. सो वी हॅव टोल्ड देम की बाबा तुमकां कसलोय सपोर्ट जाय, फाल्यां कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार काँग्रेस पक्ष तुमच्या फाटल्यान रावतलो. एक बारीकशें उदाहरण तांकां उलयता आसतना सांगलें की आज ज्या पद्दतीन हांगा एनवायरमेंट डॅमेज जाता, सेम किस्सो जेन्ना अटल सेतू पळय बांदिल्लो पणजे, थंय एक प्रश्न आयिल्लो की थंय मॅनग्रूव कट करता म्हूण थोडे, हांव नांवां घेना पूण थोडे लोक कोर्टान गेल्ले, पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन फायल केलें आनी तो डिझायन ऑफ दॅट अटल सेतू वॉज चेंज बिकॉज मॅनग्रूव कापता म्हणून. आज ते खंय गेले लोक? अरे गेल्ले 6 म्हयने हांगा कासावले वेलसांवचे लोक अक्षरशः डेली रस्त्यार येतात आनी तांचे प्रश्न कोणूच मिटयना. सो हे लोक जेन्ना थंय PIL फायल केल्ले ते ब्रिजाचे, ते खंय गेले? हे दिसना. दीस इज नॉट एनवायरमेंट डॅमेज. ते बरे आमी एनवायरमेंट प्रेमी म्हणून कोर्टान वताले मरे ते. सो म्हाका दिसता दीस टोटल कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी काँग्रेस पक्ष ह्या लोकां बरोबर रावता. येस सर. व्हिज्युअल कॅप्चर केला स्पीड अँड नॉईज ऑफ द ट्रेन. एक अमेरिकन स्टडी केल्ली. इन दॅट डेट सेड when a train travels at a particular speed more than 60 kilometers per hour over 600 kilometers, तो कोळसो पळय आसा तातूंतलो डस्ट इट फ्लायज. आनी आमी सदां सांगता टुरिजम तुमी डिस्ट्रॉय करून उडयलें बिकॉज ऑफ दीस कोल. आयज नुस्तेकारांच्या पोटार खट मारलेली आसा. आख्खें गोंय तुमी डिस्ट्रॉय करतले. आयज तुमी पुलीस हाडटात टू कंप्लीट दीस क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द RVNL कॉन्ट्रॅक्टर्स. अरे तुमचे कडेन पयशे ना, भिकेक पडला मरे. तुम्ही आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड लिंक करपाक 1,000 मागतात. कित्याक तुमचे कडेन पयशे ना, ते पयशे पगार दिवपाक पुलिसांक तुमी हांगा लायता आनी त्या साठी सगळे ड्रग्स आनी सगळ्याक चल्ला, मर्डर चल्ला, लॉ अँड ऑर्डर फेलियर इज देर. ताजेर तुमी नदर घाला. पुलिसांक आमच्या लोकांचेर केसी घालपाक हाडनाकात. दीज आर आवर पीपल. इलेक्शन येतकूच तुमी ह्याच लोकांच्या पांयां पडटात. आयज म्हळ्यार वी वूड हॅव एप्रिशिएटेड इफ द लोकल MLA वूड हॅव अंडरस्टूड द प्लायट अँड टेकन अप द केस. जाल्यार आमी वालोर दिवपाचे. जेन्ना दारार येता लोकांचे प्रॉमिस करून आमी तुमचो गांव सांबाळटले, जाल्यार खंय गेले हे लोक? हो सरकार जशें आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान सांगला, मोडानी सरकार जो आवाज करता हे करप्शनाचेर आनी अडानी मोदीचे रिलेशनशीप विचारता, त्यांना भितर घालता जाल्यार आमच्या लोकांक भितर घालता. आनी ते डायरेक्ट लिंक वॉट हॅज हॅपन्ड इन पार्लमेंट इज लिंक टू दीस ट्रॅक, इज लिंक टू दीस गांव आमचो वेलसांव, पाले, कांसाव, आख्खे गोंयभर. सो आयज काँग्रेस पार्टी इज गिवींग एश्युरन्स टू द पीपल. आमी पावरान आसचो ना आयज, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी लोकां बरोबर रावतले. whatever help is required, as the president has promised, all type of help will be extended to the people. ही लढाई चालू असतेली. येस सर.